दोन्ही आम्ही आता पळोवन म्हाका खूब आनंद दिसलो की हांवूय बी असोच बसतालो एक्चुअली शाळेंत. तेन्ना आमकां दिसतालें आमी खंय पावतले, कशें करतले, आमकां कोण मदत करतलो, कशें अभ्यास जातलो आमचे कडेन, फाल्यां बुकां कोण हाडून दितलो, हे सगळ्यो गोश्टी आमच्या मनान आसताल्यो. पूण देवान आमकां कितें ना कितें हेल्प करून आयज आमी खंय ना खंय पावले. हांव कितें म्हणटा, आयज तुमी आयज आमची भुरगीं आसा. आयज कोविडाक लागून खूब लोकांक आयज त्रास जालो. अभ्यास 2 वर्सां लोकांनी त्रास काडले. आयज परिस्थिती मातशी कठीण कोणाकोणाची जाल्लेली आसा. त्या परिस्थितीक पळोवन आमी खंय ना खंय तर तुमकां पावोवंक शकता जाल्यार आमी ते पावोवपाची आमची एक तयारी आसा. तेका लागून आमकां एक रिक्वेस्ट येयली की थोड्याशा भुरग्यांक हांगासर मदत जाय, जावं बूक जाय, जावं पेन्सील जाय, कितें जाय अशें आमकां अशें बरें दिसलें की बाबा हे तर आमी करून तुमकां दिवंक शकता. जाल्यार आमी इतले भाग्य आमचे भाग्य कशें दिसलें आमकां आयज. म्हणून आयज आमी धांवून आयज आमी तुमकां बूक पावोवपाक, पेन्सील पावोवपाक येयल्ले आसा. हेचे फुडें समजा कितें तरी तुमकां भुरग्यांक कमी पडलें जाल्यार तुमी आमकां सांगचें आनी आमी तुमकां ती पावयतले. आनी भुरग्यांक एकूच म्हाजें सांगपाचें म्हटल्यार तुमी फक्त अभ्यासाचेर लक्ष दवरपाचो. आयज सगळें मोबायलान आसा. मोबायल हो अभ्यास न्हू. आयज शिक्षण घेवप हेच मेन आसा. तुमी शिक्षण घेवनूच वयर सरूंक शकता. तुमच्या आवय बापायचें नांव वयर करूंक शकता. तुमचे टिचर स्कुलाचें नांव वयर काडूंक शकता. हे शिक्षणारूच लक्ष दवरपाक जाय आनी तुमचो फ्युचर तुमी घडोवपाक जाय. आमी तुमच्या वांगडा आसात एक हेल्प करपाक. पूण अभ्यास तुमकां करपाक जाय. एग्जाम तुमकां दिवपाक जाय आनी हे एग्जामीक तुमी परीक्षेक तुमी पास जावपाक जाय आनी फुडें सरपाक जाय. आयज सरकारच्या काही धोरणा खातीर हे प्राथमीक स्कुलां बंद जावपाचो जो उपक्रम चालू जाला, हांव खूब एक 30-35 वर्सांच्या फाटल्यान गेलो अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी ह्या भुरग्यांची चैतन्याची उमेद आसा ती खरीच आयज ह्या टिचराच्या माध्यमातून वाखडण्या सारखी आसा. हे एक नॅचरल पुष्पगुच्छ दिवन आयज जो आमचो मान दिला, खूब एक उमेद भोगता की आयज जर सरावंडींग पळयलें जाल्यार तेची जी बाग आसा, भुरगीं आसा, ही खरेंच उमेदीन हांगासर प्रायमरी शिकून आपले फ्युचर घडोवपाचे प्रयत्न करता. खूब उमेद दिसता. आयज जेन्ना हे प्रायमरी स्कुलांच्यान भुरगीं शिकून वयर सरली तेन्ना ते ग्रॅज्युएशन असले, तेन्ना ते शिक्षण असले ते वेगळेच पद्धतीचे जोश दिवपाचे असले. ही आता शिक्षण पद्धती पाश्चात्य पद्धतीची ती आमच्या ग्रामीण भागातल्या भुरग्यांक जो आमच्या भारत संस्कृतीक न शोभणारी आसा. पण आमकां कालांतराने त्यो गोष्टी सरकाराच्या मान्यते प्रमाणे करचे पडटा. हे खूब वायट दिसता. आयज बऱ्या फुडाऱ्यांचो जो इतिहास आसा तो आयज खंयच्याच बुकांनी दिसना. ज्या एक महिला जी आमच्या देशातली पहिली शिक्षिका म्हणून जाली, सावित्रीबाई फुले, आणि त्यांना जे शिक्षण आपण स्वतः घेऊन एक भुरग्यांक शिक्षण दिले ते खूप वाईट परिस्थितीन दिले. त्यांना आमचे बहुजन समाजाचे जे भुरगे असले ते शिक्षणापासून वंचित रावताले.